सो देव आमचो बाप पान 3 A6 पेज 3. देव आमचो बाप तूं मोचो बाप, देव आमचो बाप तूं मोची भूय, जेजू आमचो बाप आनी आमी एक, जेजू सोगी आमी सोगली एक, देवा उतराय गोदाव देना आमी एक, जेजू सोगी ताचे नाव प्रादी जाव देना आमी एक, जेजू सोगी देव आमचो बाप तूं मोचो बाप, देव आमचो बाप तूं मोची भूय, जेजू आमचो बाप आनी आमी एक, जेजू सोगी आमी सोगली एक. सगल्यांक देव बरो दीस दिवं आनी माये मोगाची उकार आयच्या मिसा भेटीक. हे मिसांत माविन डिसोजा हे आमचे बाप असो तुमी मागता. सुर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवान ताका घेवं. तशेंच आज माय मारीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता. दोंद्रे स्टेवम डिसोजा, कार्दोज वाडो आगुस्तीन लिमा, केरांत जेकब डिसोजा, ओल्डेंबाट झेवियर गुडिनो, मुलाती इनास लॉपिस. तांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं आनी माय मारीच्या भेटे दिशी सगल्यांक कुडियत्म्याची भलायकी फावो जावंक आमी किरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावांनो, आज पवित्र सभा सेवाधर्मीक समरण करता भाग्योन फ्रांसीस de सालीस ह्या भाग्योंजाचो बिश्प साहेब आनी पवित्र सभेचो धर्मशास्त्री. देवान ताका खूब जाणवायेन भरिल्लो आनी जाणवायेंतल्यान ताणें न्हूच आपले पोरजेची सेवा केली, पूण जायती गिरेस्तकाय पवित्र सभेक आपल्या पुस्तकांतल्यान बरोवन दवरली. ताची पुस्तकां आज पर्यंत बेस्ट सेलर्स कशी त्या काळार विक्रेक आसली. जायते आत्मीक जिविता वयर फ्रांसीस de सालीस आनी पुस्तकां बरयल्लीं. आज तिचे दिण्या पासून देवाक दिन मासूया आनी अदीक आमी देवाच्या एकचारांत वाडूंक आमकांय कृपा मागून घेवया. हांव पातकी सर्पोद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यान सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पोद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, क्रिसा काकूत को, क्रिसा काकूत को, सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को. प्रार्थूया.
बोदव्याळ आनी मोगाळ बापा, पातक्यांक तुजेशी परतुचे खातीर भाग्योन फ्रांसीस तुज्या गोवळ्याचें काळीज तुज्या मोगान तुवें भरलें आनी ताका उत्तम शेगुणांनी भोव करून विशेश सोंसणीकायेन नेटयल्यो. अशें ताणें सोमेस्त मनशांक आपलीं भाव भयणां म्हूण लेखूंक आनी तांणी ताका आपलोच म्हूण ओळखूंक तुवें फाव केलें. ताचे सोंसणीकायेची देख घेवन आमच्या भाव भयणांची सेवा करूंक आमचीं काळजां मोगान, मोयपासान आनी उर्बेन भर. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. हेब्रेवान बरयलेलें चिटवेलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां आनी सदांकाल आपणा उदेशी कोण देवा सोरशी वचोंक सोदतात तांकां जेजू तारण दिवंक शकता, कारण तांचे खातीर देवा मुखार विनोती करूंक तो सासणांक जिवो आसा. खरेंच असल्या महायाज्ञिकाची आमकां गरज आसली. पवित्र, निरपराधी, निश्कळंक, पातकी मनशांक थान कुशीन काडलोलो, स्वर्गा परस वयर उबारलोलो. तो हेरां याज्ञिकां परी न्हय. ताका पयले सुवातेर आपल्या पातका खातीर आनी उपरांत पोरजेच्या पातका खातीर दिसान दीस योद्न भेटोवची गरज ना, कारण हें ताणें आपणाचोच योद्न करून एकेच पावटी केलें. समोरतीन नेमलोले याज्ञीक सगळे ओस्त मनीस, पूण समोरती उपरांत आयले ते सोपुताचे उतर सासणांक सोपुरून जालोल्या पुताक नेमता. आमी सांगलां तांतलें हें चड म्हत्वाचें. असलो महायाज्ञीक आमकां आसा. तो स्वर्गार भोव वर्त्या सर्वेस्पराच्या सिंहासना उजव्याक बसला. तोच पवित्र स्थानाचो मनशांनी न्हय पूण देवान बांदलोल्या खऱ्या तंबूचो मुन्यारी. एका महायाज्ञिकांक दानां आनी योद्न समोरपूंक नेमता. देखून ह्याय महायाज्ञिका लागीं कितेंय तरी समोरपूंक आसूंक जाय. आनी जेजू संवसारांत आसलो जाल्यार तो याज्ञीक लेगून जावचो नासलो, कारण समोरती प्रमाणे दाणां भेटूंक दुसरे याज्ञीक आसले. हांची चाकरी सोर्गीच्या वस्तूंची फकत एक चित्र आनी सावली. कित्याक मोजीस तंबू तांदूंक वेतालो तेन्ना देवान ताका सांगलें, दोंगरार तुका दाखयलोलो त्या नमुन्या प्रमाणे सगळें कर. जितलो जेजू अदीक श्रेश्ठ कराराचो मोदेस्त, तितले अदीक श्रेश्ठ मुन्यारपण ताका मेळ्ळें. कित्याक हो करार अदीक वर्त्या बासावण्याचेर स्थापलोलो आसा. देवाचे उतर हे. देवाचे वडुकार. आमचो जबाब जावं दी. बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. म्हणुया, बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय, हांव येतां. जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राचेर ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान
तुजे समोर्तीचो हांव मोग कोत्ता. जबाब: बापा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. सदांच तुजे प्रमाणीकपण व्हडले सोबेन हांव परगोट केला. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणय. सर्वेस्परा. जबाब: बापा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. तुजे खुशेक तुजी वाट पळोवन आसात तांकां सगल्यांक तुजे सोवे मेळून आनंद आनी संतोश. तुज्या तारणांक रावतात तीं सोगलीं, अशें सदांच म्हणूंक पावूं. कितलो व्हरतो आमचो देव. जबाब: बापा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. उद्गाराक उबे रावया. Soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy, 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 soy. Soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy, 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 soy. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें. ओ मरण, परजोळायलें. Soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy, 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 soy. Soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू आपल्या शिसां बरोबर दर्या लागीं गेलो आनी ताच्या फाटल्यान गालिलियाच्या लोकांची खेट जाली. ते भायर जुदेवातावन, जेरुजलेतान, जॉर्दानचे पेलतोडीतावन आनी तीर आनी सिदोन हांचे भोंवतणचे लोकांची व्हड उरपोंच तो करता तें आयकून ताचीशी आयली. तेन्ना जेजून लोकांची तांडी पळोवन तांणी आपणाक चिड्डिना जावन आपणाक एक ओडें तयार दवरात म्हूण आपल्या शिसांक सांगलें. तो सोबार लोकांक बरो करी, देखून वायटकारां आसुल्लीं तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेळे आत्मे ताका खंयसरूय पळयना फुडें ताचे मुखार सोरपडून उयेली मारतालेत आनी म्हणटालेत, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावन तो खोरायेन तांकां शिडकायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भयणी भावनो, आमी शाळेंत शिकतना भोव करून फिजिक्स क्लासीन आमकां मॅग्नेट्स म्हूण आसतात, द प्रॉपर्टीज ऑफ मॅग्नेट्स आमी पळयता. आनी भुरगीं आसतना आमकां बरें दिसता मॅग्नेटीक फिल्ड आनी तें पळोवंक. आमच्या घरांनी फ्रिजीचेर जायते फावटी त्यो मॅग्नेटी लायिल्ल्यो आसात. जायते फावटी आमी दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी वेता, थंयचे कसलो तरी उगडास हाडटा आनी तो मागीर फ्रिजीक लायता. ती धाकटुली मॅग्नेट. पूण व्हडली मॅग्नेट जी जायते फावटी पिन्स आनी जायते फावटी निडल्स बी ओडून हाडटा. जायते काळान ते मॅग्नेटीचेर उरली जाल्यार ती वस्त मॅग्नेट जाता. ती मॅग्नेट हाचे खाशेलेपण म्हळ्यार दुसऱ्यांक ओडून हाडपाक आपल्याशी. भोव करून मॅटॅलीक वस्तू आसात त्यो ओडून हाडटा आपल्याशी. आमी आमच्या घरांनी आहा ते जायते फावटी आमी पळयता तांकां, पूण ताचेर लक्ष घालिना. आज शुभ वर्तमान आमकां सांगता जेजू वॉज लायक ए मॅग्नेट एट्रॅक्टिंग पीपल टू हिमसेल्फ. लोक ताचेशी धांवून येतालो.
जेजू सांगता मार्कू गालिलियाची लोकांची खेट जाली. ते भायर जुडेया, जेरुजाल्या, जॉर्दानच्या पेलतडी, तीर आनी सिदोन वाठारांतली लोक ताचेशी येतालो. वोट उरपोज तो करता तें आयकूंक ताचेशी येताले. ही हॅड दॅट मॅग्नेटीक फोर्स बाय वीच ताणें ओडून हाडले लोकांक. कित्याक कित्याक तो लोकांक बोरींग करतालो. कित्याक कित्याक तो अधिकार आसलेल्या भाशेन लोकांक शिकयतालो. कित्याक कित्याक ताका आयकूंक लोकांक बूक आनी तानपुऱ्यान लागून आसली, बरें दिसतालें. ताचे भोंवतणी मार्क इज व्हेरी पर्टिक्युलर अबावट डिपिक्टिंग जीजस एंड हीज मिरेकल्स. तो म्हणटा सबार लोक तो बऱ्यो करी लोकांक देखून वायटकारां आसुल्लीं तीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं. दे वॉन्टेड टू गेट हील्ड. आनी जेजू सोंसणीक तो तांचेर चाळवो नासलो, तांकां धांवडाय नासलो. ऑन द कॉन्ट्ररी ही वूड अट्रॅक्ट इवन पीपल पोजेस्ड. देवचार बशिल्ले पुऱ्यान म्हणटाले तूं देवाचो पूत, ते पुऱ्यान बोबाट मारताले. बडी भावंदो, आज गोंया आमच्या थोड्या वेळान गोंयचे पाद्री ओल्ड गोवासूर येतले, एकठांय जातले. जुबली यात्रा, हें जुबली इयर आनी ताची यात्रा एके भशेन ऑफिशियली लॉन्च करपाक आमकां गोंयांत 2025 बोरवंशाची यात्रेकार आमी हो विशय आमच्या भाग्योन बाप साहेबान दिला. आनी आमी सगळीं हीं यात्रेकारां जावंक जाय जेजू भाशेन मॅग्नेट ओडून हाडूंक सगल्यांक. आनी देखून बाप साहेब म्हणटा जेन्ना आमी ही जुबली इयर समारंभां ह्या आख्खें वर्स टील 26 जानेवारी आमी मॅग्नेट म्हणून ओळखून घेवंक जाय. वी हॅव टू अट्रॅक्ट पीपल टू जीजस, नॉट टू अस बट टू जीजस. आमच्या बऱ्या स्वभावांतल्यान, आमच्या काल्तिकायेंतल्यान, आमच्या सोंसणीक आनी बऱ्या मोगाच्या जिवितांतल्यान आमी जेजू भाशेन जावंक जाय, अट्रॅक्टींग पीपल टू जीजस. आनी हें भावमयणीनो आमचें एक एकल्याचें काम. बापाचो मोग दोया काकूत न्हूच जेजूच्या शिसांनी अणभवलो, पूण इतलो सगळो लोक तो ताचेशी येतालो. आमचे शुभ वर्तमानकार सिनॉप्टीक गॉस्पल्स पयले 3 शुभ वर्तमानकार आमकां सांगतात लोक ताचे फाटल्यान येतालो आनी वचूंक देखून सोदिनासलो. जेजू म्हणटालो धाडात तांकां. शीस म्हणटाले धाडात. आतां लोक आमी आसा 100 सुवातेर ते तुज्या फाटल्यान येतात. 3 दीस जाले धाडात, तो धाडिना. There was something that would attract people to Jesus. आमी जेजूचे गोबाय, जेजूचे शीस, आमचेय सवें असल्यो मॅग्नेटीक पावर आसूं, तोच जेजू आमकां आपयता. आनी भोव करून ह्या वर्साक जेन्ना आमी 2025 ताच्या येण्याची उत्सवीक वरोस समारंभां आमकां सगल्यांक पवित्र सभा उलो मारता आमी जेजू सारकी जावं. ताचे भाशेन मोगाळ, दयाळ, काकूतसार. ताचे भाशेन पवित्र सभे पासत उर्बेन वावुरपी. क्रिस्ताचो मोग म्हाका थार दिना भाग्योन जुवांव म्हणटालो, भाग्योन पावलो म्हणटालो. क्रिस्ताचो मोग म्हाका थार दिना. आमचेय सवें असलेंच मौन जावंक जाय. जेजूचो मोग आमी दुसऱ्यांक वांटूं. आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक जेजूशी ओडून हाडूं. तर मिसान तोच जेजू ह्या अवताराचेर येतलो. मागुया आमकांय कृपा. आमी मॅग्नेटी भाशेन जेजू खातीर दुसऱ्यांक जेजूशी ओडून हाडूंक.
बिडोने गायन गाऊया C24 मातीचे भांगार करून पान 38 C24 पेज 38. 마티체 방가르 고루 쇼카이도에 가수면 마디도 람치지리 방가르 보비드라면 도야르 바바 보기보나 भयणी भावंडे आमचें बलिदान सोरपोत वेदार देवा बाप्पाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेश्वरा, आमी तुका भेटयता तें आमचें सर्वणीचें बलिदान मानून घे आनी पवित्र आत्म्यांक आमचेर धाड. अशें आमी तुज्याच जिवितांत दिसान दीस वाडून वचून तुज्या मोगाचो उजो दुसऱ्यांक पेटोवंक आमकां आयती कर. आनी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोरपोत वेदार आनी शास्त्रांचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरीन देवेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नांवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बाप्पा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. तुमचे रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक करोराचें रगत पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा की पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा, सिमी आमच्या आदारी बिश्पा आनी सगळीं याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिगा प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतमांचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बावमणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोटजडीत मुखामळ पळोवन फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा पिठेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई संगती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोमदूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपात कंदी सुटय आनी सर्वा कंदांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ताचे दोन म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे विशेपरपणे तिका शांती दी. तोसी कांय कोटान सांबाळ. तुजी येता राजोर चलयता सासणाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची सेवेची वस्त जेजू जाचेशी लोक अवजारांनी वेतालो आपले पिळे शिडेंतली बरी जातली. वस्त जेजू लोकांक आपले शेवडून हाडून बापाचो मोग दया काकूत वांटलो. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. हे ताचे जेवणांत वांटो घेवन जेजू सारकी जावंक सोदतली आमी सुभागी. जेजूक आमच्या गाडजान शेवतना आमी गायन गावया. शेड्यांक आवदार D40 5 70 D46 पेज 74. Sotao sanga शेड्यांक आवदार मोचे वरवी idol soल्यार जातलो salvar zoro daga suba udar yodao viswaso da suci ama sheria
Gesù, e casina dovorso, io da viso da suci, ama scelia gloria Gesù, e casina dovorso, sorgar saku, ailai devu, दुश्मन आपली सोडून देऊ मोठ्या शेड्या आयलाय घेऊ सासणीक जिवीत मोठे वाडू योता विश्वासादा सुचे आमा शेड्या घोड्या जेजू एका सिना दोवर जमू विश्वासादा सुचे आमा शेड्या घोड्या जेजू एका सिना दोवर जमू प्रार्थूया. देवा आमचे बाप्पा, तुझ्या पुताच्या जेवणांत तुवें आमकां अंदाजुशी केलें. जेजू सारकी आमकां कोर. अशें दुसऱ्यांक आमी तुजेशी ओडून हाडूंक आनी तुजें जिवीत तांकां फाव करूंक आमकां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भोर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. आज सकाळीं आमचे गोंयचे सगळे पाद्री
ओल्ड गोवा एकठांय जातले. जुबिली यात्रा आज एकेरीत भाशेन आमी ताका सुरवात दिता. ह्या वर्सांत कोहे भाशेन आमी वावुरचें, कोहे भाशेन सगळे तरेच्यो कार्यावळी भोव करून संस्कारांची दोबाजीक संभ्रमणी हेच यात्रेच्या मनान जावची, जुबिली उत्सवीक वर्साच्या मनान जावची हाचे वयर आज खेरीत भाशेन आमी भासाभास करतले. हांव सगळ्या जमा जाल्ले पाद्री पासत मागुया. फाल्यां शुक्रार, फाल्यां सदां भाशेन सांजे आमचे इगोर्जेन मीस आसतलें 6 वरांचेर. मिसा उपरांत परम संस्काराक मागणी. आयतारा दिसाक आमी आमच्या गांवांत विडोज, आख्ख्यो गोंयच्यो विडोज तांकां आमंत्रण केलां. तो दीस तांचो सांता पावला विधवांची आस्कारीण, ते दीस तांची परब. आमचे इगोर्जेन 11 वरांचेर ह्या सगळ्या विधवां पासत मीस आसतलें. मागीर सदां भाशेन तांचे खातीर जेवण आनी कार्यावळ आसतली. 2 तारखेर फेब्रुवाराचेर आमचे इगोर्जेन आमी सगळ्यांक दिनवासूंक उपकार आठोवंक दिनवासूंक एक मीस आनीक कार्यावळ आसतली. सगळ्यांक मिशनरीज फॉर क्रायस्ट, क्रिश्चन फॅमिली मुवमेंट, ऑल्टर सर्वर्स, ते सिनियर्स पर्यंत सगळे जे इगोर्जेन वावर करतात, इगोर्जेच्या संस्थांनी मिसळ जाल्ले आसात तांचे खातीर उपकार करून तुमची नांवां दिवची. नांवां गरजेचीं, कित्याक बरे भाशेन वेवस्था जावंक, जेवणाची कितें खाणा पिणाची वेवस्था जावंक आमकां नांवां जाय. त्या वेळार येवंक जायना, देखून आमी मागलां सगळीं एसोसिएशन्स आसात तांचे लागीं आपआपलीं नांवां दिवंक. जावं ते मागीर वॉट्सॅपाचेर ना तें बरोवन आमी बरोवन कागदांय तयार केल्यात, सगळ्यां लागीं दितले हांव. कंफ्रारी लागीं पर्यंत कंफ्रारीचे वांगडी आसात जायते, ते फकत जेजू खुर्सा मारूं येताय. आज हे पावटी ह्या सुवाळ्याक कितले येता ते पळोवया. खुर्साक मारूंक ते तांबडे घालून दिश्टी पडटात कितले, आनीक सक्का फुडें येतात हांगा खुरीस तयार करपाक, खुर्सा मारपाक जेजूक, ताका सोऱ्यान पुसपाक सक्का फुडें हांव वचना. तांचेर कोंत्र म्हणूय, पूण ते आख्खे वरस बरो दिश्टी पडनाय. ते 2 फावटी दिश्टी पडटात, व्हडलें लांब पुरसांव आहा ते दीस आनी निमाण शुक्राराक. आनी हांव दोनूय पुरसांनी वचना. 7 वर्सां जालीं म्हाका हांव वचना. रागार म्हणूय, कित्याक हे कोंफराद हांबे पवित्र सभेचे जावंक जाय आसले आनी ते जायनात. एकूच संस्था आहली आदीं पुर्तुगेजांनी घडलेली कोंफराद, देखून कोंफ्रात्रेस लातीन भाशेंत वी आर ब्रादर्स, सगळे भाव. हें गरजेचें. आतां कितले येता ते चोवया. हांव म्हापशां आहलोलो 400 ओदीक कोंफ्राद आसताले. केन्ना? गूड फ्रायडे, ओन्ली गूड फ्रायडे. इस्टर संडे कोण ना. त्या वर्साक हांवें पाल दवरली सांतिस्माच्या पुरसांव, कोंफ्रादूच ना. पातकूर कहो हांवें पाल दवरूंक पडली. कोंफ्राद थंय गेले, न्हिदलो आहले. जेजूक मारलो आमी, बरें जालें. मारलो ताका खुर्सार ना. आमी म्हाका सगळे कोंफ्राद जाय आनी आमी नांवां दिवंक जाय. आमी येता. वी वॉन्ट टू एप्रिशिएट यू, ऑल ऑफ यू. म्हणटच उपकार करून एकामेकाक सांगचें. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं, तुमची सभे आसूं. ईश्वर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन जेजू सारकी जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे उडकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. आमचे बोरी राव तूं सोमिया. E1 पान 70 आनी 6. E1 पेज 76.